Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोंयांत सध्या दर दिसा 400-500 कोरोना केशीची भर पडटा. आरोग्य मंत्री म्हणटा कम्युनिटी ट्रान्समिशन वाडिल्ल्यान आंकडो दिसाक 1000 मेरेन पाव येता. दुसरे वटेन केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अनलॉक 4 SOPनी 21 सप्टेंबरा सावन 9 ते 12वी स्कुलाचे वर्ग कांय प्रमाणात उक्ते करपाक मेकळीक दिल्या. मात पालकांची लेखी मान्यताय आसल्यारूच भुरग्यांक स्कुलांत येवंक मेळटले हेवूय स्पश्ट केला. हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांचे पालक भुरग्यांक स्कुलांक धाडपाक तयार नात. पेरंट्स खूब भिल्ले आसा. गोंयचें वातावरण जें आसा सद्याचें तें भुरग्याक शाळेंत धाडपाचें वातावरण ना. ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी म्हणल्यार कॉमन ट्रान्सपोर्ट जर फॅसिलिटी वापरून भुरग्यांक तर अजिबात धाडपाक पेरंट्स तयार ना. तेंच्यांनी उलट आमी कितें करतले, आमी म्हटल्यार आमी वेवस्थीत ज्यो गायडलायन्स येतल्यो त्यो फॉलो करतले आमच्या इन्स्टिट्युशनान. आमी आमचोय SOP तयार केल्लो आसा की कशा पद्दतीन भुरगे येतले, कशें काम करतले, खंयच्या क्लासरुमान कितले भुरगे आसतले, हे सगळे आमच्यो गायडलायन्स आसात. तरी पण पेरंट्स कॉन्फिडंट ना. 50-60 भुरग्याच्या वर्गात सोशल डिस्टन्सिंग कशें राखप काय म्हणून शिक्षकांक प्रश्न. खूब म्हणजे हाताभार वयतले. भुरग्यां कडेन जर पावत जाल्यार तेंचे फॅमिली मेरेन पावतले, टिचरां कडेन पावत जाल्यार तेंच्या फॅमिली मेरेन पावतले आनी हे खूब वायल्ड फायर जातलो. तेन्ना म्हाजी रिक्वेस्ट की सरकारान हाचेर परतून एकदां विचार करचो. आनी म्हाका दिसता इवन आतां सुद्दां टिचरांक जे कॉलेजींनी जावं स्कुलांनी वचून जे शिकोवंक सांगता पळय ताच्या पेक्षा जर तांकां जर घरा रावन जर तांकां शिकोवंक लायलें न्हू जाल्यार तें आनीक अति उत्तम जावपाचें. हे वर्ग सुरू केले जाय आणि समज एक कोण विद्यार्थी एक पॉझिटिव्ह मेळो जाय, असिम्प्टोमॅटीक पॉझिटिव्ह, आणि ताका लागून तो दुसऱ्याक पातळो जाय, सगळ्यांकच पातळो जाय कोरोना, जाल्यार हाका जबाबदार कोण? अशी इमर्जन्सी केस समज जाली जायत जाल्यार ताका जबाबदार कोण? सरकार काय स्कूल मॅनेजमेंट जावं टीचर? पालकांक विचारूनच स्कुलां सुरू करपा विशीं कितें ते थारतले म्हणून मुख्यमंत्री उलयल्लो. We'll do the consultation with the headmaster association, parent teacher association, ओके, स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी हांच्या बरोबर कन्सल्टेशन करतले आनी मागीरूच स्कुलां सुरू करपाचो निर्णय घेतले. आमी डायरेक्ट गव्हर्मेंट घेवचे ना. वी आर क्लियर ऑन माय स्टेटमेंट. त्या दिसा तांचें कन्सल्टेशन केन्ना तरी परवा बीन केन्ना तरी व्हिडिओ कॉन्फरन्स आसतली, म्हणजे हेडमास्टर असोसिएशन, पेरंट टीचर असोसिएशन, मोजक्या थोड्या जाणांक स्कुलांक आमी ऑनलायन घेतले, तांच्या कडेन उलयतले आनी ताच्या उपरांत निर्णय घेतले. 1-2 दिसाच्या भितर ती व्हिडिओ कॉन्फरन्स जातली. माविन म्हणटा मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवनूच कितें ते थारतले. We will take a review. All of us are going to express our view to the Honorable Chief Minister and collectively आमी डिसिजन घेतले. उक्ती करपा जाय, अवश्य उक्ती करपाकूच जाय, पूण केन्ना उक्ती करपा जाय दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. केसीस वाडटा त्यो आमच्या भुरग्यां एफेक्ट जावन मागीर ते घरान पावता आनी भुरगीं आमची सीक पडोन कितें तांकां अशें कांय जाल्लें नाका. गोंयच्या पालक शिक्षकांची मात फिजिकल क्लासींक मानसीक तयारी दिसना. हायस्कूल हेडमास्टर संघटना फुडल्या 1-2 दिसांनी ह्या विशयाचेर बसपाची आसा. इतल्या मजगती SSCची सप्लिमेंटरी एक्झाम 15 ते 22 सप्टेंबराक जातली. एकूण 11 सेंटरांनी एक्झाम जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.